आमच्या गोंयच्या दक्षिण भागान सगळ्यात म्हत्वाची जात्रा म्हळ्यार मल्लिकार्जुनची जात्रा. ही जात्रा गांवडोंगरी काणकोण हांगा जाता. काणकोणच्या लोकांक देव मल्लिकार्जुनचेर खूब विश्वास. तांच्या प्रत्येक संकटा वेळा पयलो उलो ते देव मल्लिकार्जुन हांकाच मारता. ही जात्रा वर्साच्या सुरवातीच्या 3 म्हयन्यांनूच जाता आनी ह्या जात्रेक गोंयचेच न्ही तर गोंयच्या भायर सुद्धा जशे कर्नाटका, महाराष्ट्रा अशे पयस पयसच्यान लोक व्हड संख्येन आपल्या कुलदेवाक पावता. जात्रा जरी थोड्या दिसांची आसली पण जात्रेची तयारी आनी ताच्या फाटले पारंपारीक विधी हे मात वर्सभर चालू आसता. आनी एक खाशेची गजाल म्हळ्यार जात्रेचें आमंत्रण घेवन देव खंय स्वता भाविकां मेरेन पावता. आमचे हे गांवठण जावं हे एक दोंगर माथ्याचेर आसा तेन्ना आमची हे सगळी दसराची म्हणजे कितें सगळी देवाची कार्य हे चलयता आसतना आमचो मेन एक गांवठणा मेन जल्मी आनी एक घरवय आनी आमचो ह्यो दोंगर माथ्याचो एक राखणदार म्हूण हे सगळी हे घेवन बरी ही भार ह्यो देवाचो भार घेवन दसर हे सगळे एक 2 म्हयने पर्यंत सगळे भाविकां पर्यंत पोवचून जावं ते भायर भायर गोंया भायर अशें सगळ्या वचून आपल्या भक्ता पर्यंत पावता आनी आपल्या जात्रा केन्ना ती त्या जात्रेच्या निमित्तान सगळी गांवांनी वचून त्यांची सेवा जावं ते बरे तरेन ते करून येता. लोक आपल्यो मागणे गेले नंतर भावीक मागणी घालता आनी देव ह्यो मल्लिकार्जुन तेंचे उल मावून तेंची कामां बरे तरेन साध्य करून दिता. जशे आमची ह्या मल्लिकार्जुनाचे भावीक गोंया भायर खूब ठिकाणी आसा. ते कर्नाटका सारक्या ते आमी हिंगा कारवार, येल्लापूर आनी जावं होन्नावर, कुमटा, उडुपी, बैनूर ह्या सारक्या ह्या मल्लिकार्जुनाचे भावीक आसा. आनी हे भक्तजन जावं भगत आमी त्या तेंगेल्या गांवां वचून जे ह्या मल्लिकार्जुनाची जी ते सेवा एक आपल्या हातान करपा मेळटा पूण बरे मोठ्या उत्साहान रावता आनी आपले कितें मागणी सांगणी आसा त्यो करून आनी देवाची मागणेनुसार तेंची कार्याय बरे तरेन जाता आनी लोकांची उमेद बरे तरेन तरिता. अशें हें तिसोलाची एक गाथन आज काल बरी पुर्वी पासून परंपरेनुसार चलत येयल्ली एक दसर म्हणटा ती एक प्रथा चलत आसा. प्रत्येक गांवां वचून ती भोंवपाची आनी ती जात्रेची आमगे जात्रा आसता ती मोठी तेजी हें दिवपाक आपोणयास दिवपा म्हूण त्या प्रत्येक गांवां वचून ते आमचे भक्तांक वचून मेळटा. हांगा भक्त तुमकां पारंपारीक तरंगां घेवन नाचतना दिसतले जाल्यार तरणाटे सुंदर सजयल्ले गुडी घेवन दिसतले. हांगा चलयो तशीच लग्न जाल्ली बायलां तकलेर दिवल्यो ना जाल्यार जोडवी पेटयतना पळोवपाक मेळटली. सगळे लोक जेन्ना ह्या उत्सवा खातीर एकठांय जाता वातावरण सामको भक्तिमय आसता आनी हो दृश्य खरोच खूब सोबीत. तुम्ही केन्ना पावले ह्या जात्रेक? ना जाल्यार फुडल्या वर्सा मुजरात येया. मेळुया मल्लिकार्जुन गांवडोंगरी हांगा.